कलांगूट बर्थडे पार्टीक गेल्ल्या कडेन दोगा अल्पवयीन चलयेचेर अत्याचार। आक्षे पुलिसांनी रेप केस नोंद करून दोगांक अटक केल्या। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण तिग्या अल्पवयीन चलयेचेर पालकांनी मिसिंग केस दाखल केल्ली। प्रकरणात अल्ताफ मुजावर आणि ओम नायकाक अटक केल्या। आता हो नेमके प्रकरण कितें ते ह्या व्हिडिओतल्यान पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट। आगासाय पुलीस स्टेशनाचेर एक फॅमिली कंप्लेंट दिता आणि ताणे कळयले की त्याची दोन मायनर चलयो पिराय 15 वर्सां आणि दुसरे पिराय 13 वर्साचे हे 7 जूनाक दिसा घरान परत आयलेत ना म्हणून मिसिंग कंप्लेंट दिता। आणि त्याच टायमार आनी एक फॅमिली कंप्लेंट घेवन येता। त्यांची कंप्लेंट सेम। 7 जूनाक सावन त्याची मायनर चेडू पिराय 11 वर्साचे बेपत्ता जाला म्हणून अशें कळयले। त्यांचो अदमास आसलो की आपले चेडू हांच्याच बरोबर गेला आसुये म्हणून पुलिसाक कळयले। त्या मागीर आगासाय पुलिसेन आपली यंत्रणा कामाक लावन आपले इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केले। आपली यंत्रणा आणि इन्व्हेस्टिगेशनान आगासाय पुलिसांनी त्या तिग्या मायनर चेडवाक 8 तारखेक सकाळी कलांगूटल्या एका हॉटेलांतल्यान 3 मायनर चलयांक सोडयले आणि तशेंच 2 दादल्यांक धरले जे त्याच्या वांगडा हाजीर आशिल्ले आणि तांकां पुलीस स्टेशनान हाडले। हॉटेलात चौकशी करताना दोन्ही आरोपी मनशान 2 वेगळ्या हॉटेलाच्या रूमात चेक इन केल्याचे स्पष्ट झाले। फुडें 3 मायनर चलयांक विक्टीम असिस्टंट युनिट बांबोळी ह्याच्या मुखार धाडून त्यांचे विधान नोंद केले आणि बळीच्या निवेदना वरवीं हॉटेलच्या कुडीत 2 बळी चलयांची लैंगिक अत्याचार केल्याचे उक्ते झाले। आता आगासाय पुलिसांनी अल्ताफ मुजावर आणि ओम नायकाक अटक केल्या।